पयलीं सद्यार लॉ एंड ऑर्डर जे मॉनिटरींग करूंक जाय. टुरिस्ट पुलीस आहाय, नॉर्मल कोलवा पुलीस आहा, एमकां फेसबुकाचेर सगळें मेळटा. कायद्या प्रमाणे बिचीचेर शेवाळें व्हरों जायना. इट इज इल्लिगल. आमकां देखून एज एन MLA जर तर बिचीचें शेवाळ व्हण कितेंय जर तर करपा जाय, पंचायती कितें करपा जाय जाल्यार वी हॅव टू टेक द नेसेसरी परमिशन आनी दोज परमिशन्स घेवपाक लेट जाता. आनी तें लेट जालें म्हणटरी हें सगळें शॉर्टकट कोण कोता. आज तो हे दोळ सेंड्यून कातोला. हेज्या पयलीं जायत जाण मुखार सोन अशें करून शेवाळ बी घेवन जायत कोताय बिचीचेर आनी तें सगळें दिसती पडटा. पूण पुलीस डज नॉट गो एंड अरेस्ट देम ऑर टेक देम इनसायड. आनी हें जायना म्हूण आज अशें करून जायता. तो सेंड कातोल ते भाशेन द एंटायर विलेज इज एट थ्रेट. हांव फ्रायडे गेल्लो थिंगा WRD घेवन आनी पंचायत मेंबर जाल्ले, डेप्युटी सरपंच जाल्लो, एक्स सरपंच आशिल्ले आनी पंच मेंबर आसले लोकल थिंगाचे. आनी WRD हांव AE घेवन गेल्लो. तें इन्स्पेक्शन केलें आनी तें चोयल जाल्यार इट इज सच अ थ्रेट. फ्रायडे नायट जाली. हांव फ्रायडे अरावंड क्लोज टू आफ्टरनून गेल्लो. फ्रायडे नायट जाली, डिपार्टमेंटान कांय केलें ना. सॅटर्डे पंचायतीन सगळ्यांक लेटर बरयल्यो, म्हाकाय बरयले. तीच लेटर कित्याक सॅटर्डे इनवर्ट करूंक कांय मेळना. सो तीच लेटर हांवें काडी कलेक्टराक फॉरवर्ड केली आनी सांगलें प्लीज टेक एक्शन. सॅटर्डे सायन्सा कांय जालें ना. सॅटर्डे नायट काबार जाली, 2 नायट काबार जाल्यो ऑलरेडी हें जावन. संडे काल मागीर हांवें बिकॉज नो बडी इज टेकिंग एक्शन आय कॉल्ड अप द रेव्हेन्यू मिनिस्टर एंड आय टोल्ड हिम यू प्लीज कॉल अप द कलेक्टर एंड टेल हर दॅट दीस हॅज टू बी डन. आज संडे जावं कितें जावं दीस हॅज टू बी डन immediately. Also I sent the collector a message saying that I have already informed the minister's office, please take action. Minister's office and म्हाका परत कॉल केलें. they coordinated with the collector office आनी काल yesterday deputy collector थिंग धाडलो, मामलादारा धाडलो. they have done the inspection. I have been promised that today they will start the work. I won't use the word restoration. हांवें असेंब्ली देखून आवाज काडला. बायोडायवर्सिटी कडेन सँड ड्यून रिस्टोरेशन करपाचो आज देखून प्रोग्राम ना. सो तो सँड ड्यून रिस्टोर करपाक गोंयच्या सरकारा कडेन कांयच ना. हाऊ टू रिस्टोर सँड ड्यून्स गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट नो. नथिंग इन ब्लॅक अँड व्हाईट. सो आय वील से दॅट परत ती वाट जी ओपन केल्या सँड ड्यून कातून, इल्लिगल सँड ड्यून कातून जी वाट ओपन केल्या ती वाट बंद करपा जाय. आय वील नॉट यूज द वर्ड रिस्टोरेशन ऑफ सँड ड्यून कित्याक रिस्टोरेशन ऑफ सँड ड्यून हॅज टू बी डन बाय द बायोडायवर्सिटी in sync with all the necessary departments. So आज as a temporary measure immediately the order has to come saying that entire stretch उदो भितर येना जावपा आनी गांव बुडना जावपा हें इमिजिएटली हें बंद करपा जाय. रिस्टोरेशन कितें करून करपा जाय तें हें सरकारान आतां एसेंब्लींतूय आमी उलयतले. ऑल ओवर गोवा सँड ड्यून्स आर डिस्ट्रॉयड ऑल ओवर गोवा. सेवरल थिंग्स आर हॅपनिंग and this is the lack of monitoring of the government. I have also specially sent a personal message to the SP of South. वो सेकंड सँड ड्यून वारक्यां कट जाला आनी बाणाल एक कट जाल्लो. तिनी हेजे कांयच एक्शन जालें ना. क्रिमिनल ऑफेन्स जालो ना. सँड ड्यून कट करप म्हणजे क्रिमिनल ऑफेन्स. इट इज द ड्युटी ऑफ द गोवा पुलीस टू फायंड आउट कोण सँड ड्यून कट केलो, कोण मशीन वयलें. CRZ इंतू परमिशन नासतना कोण मशीन वयलें आनी तेका जाय ती पेनल्टी दिवपाचें काम आनी जाय तें ऑफेन्स घालपाचें काम इज गव्हर्मेंट पुलीस डिपार्टमेंट वर्क. बट हें जायना. दिस इज वॉट आय टोल्ड द SP ऑल्सो. आनी हें जायना म्हणटरी पुलीस इज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड एंड एवरीबडी डज लायक इज वॉट दे वॉन्ट. सो वी वील स्ट्रिक्टली मॉनिटर. गूड थिंग वॉज दॅट द पंचायत हॅज एक्टेड व्हेरी फास्ट. तेम झूप झूप करून त्यो लेटर बरयल्यो आनी त्योच लेटर म्हाकाय फॉरवर्ड करपाक मेळ्ळ्यो सगळ्यांक. आनी म्हाका दिसता टुमोरो टुडे वी शूड एबल टू सी द ऑर्डर कमिंग आउट and we should able to see some work happening over there to stop the water which is coming in.